मदिना लोहकोटकर हांव लाडफेर रावतात लाटंबरचे ग्रामपंचायत। काल जे आमचे इलेक्शन जाले वॉर्ड नंबर 3 लाटंबरचे ग्रामपंचायत तेन्ना म्हाका हांवें हे सगळेच कडेन सांगलां, पयलीं पासून सांगत येता की म्हाका म्हाज्या गांवा बद्दल अभिमान आसा, म्हाज्या गांवांतल्या लोकां बद्दल अभिमान आसा आनी हांव म्हाज्या गांवांतल्या लोकां बद्दल म्हाज्यान जाता तितलो प्रयत्न करतलो। आमच्यान व्हडलो हेल्प जावचो ना पूण शक्य तो बारीकान बारीक आनी असो सगळ्यांक हेल्प करतलो। लोक केन्नाय उलो मारात, तुमचे हाकेक धांवन येतलो, हे मना पासून हांव सांगता। 41 मतांनी निवडून येयला आणि आम्ही ह्या टिवीक एक पैसो खर्च करूंक ना। कार्डान कितें पैसे जाले, एक नॉमिनल खर्च एक 2000 कितें जातलो ना, एक पैसो न खर्च करता निवडून येयला। हे सगळे श्रेय आमच्या गांवच्या लोकांक वयता। इतले गांवचे लोक प्रामाणीक रावले की आमच्या विरुद्ध पयशांचो जाला आसतलो कांय खबर ना आमकां, तुमी चवकशी करा, पूण जाला आसा म्हणटा अशें खूब जाण म्हणटाले पयशांचो वापर, पूण आमचे मतदार खंयच बळी पडोंक ना तेका। एकूण कितले कॅन्डिडेट आसले? 2 कॅन्डिडेट असले। ऑपोजीट कोण तो? ऑपोजीट नारायण चंद्र आणि लहू कोटकर। तेणी काल स्टेटमेंट दिल्लो पळय, आपणाक हेजो पाठिंबो तेजो पाठिंबो मोठ्या मोठ्यांची नांवां घेवन पाठिंबो सांगलेलो, पूण आमचो कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट फक्त गांवच्या लोकांच्या हेजेर येयला, कोणाचोच हे तसो व्हडलो आशिर्वाद ना। कोटकराचा जय हो, कोटकराचा जय हो, कोटकराचा जय हो।